बायण दर्यादेगे लागसारच्यो बेकायदेशीर झोपड्यो मोडिल्ले लोक थंयच खोपी बांदून रावंक लागल्यात। ह्यो खोपी 30 सप्टेंबर मेरेन मोडच्यो म्हूण सरकारी ऑथॉरिटीन तांकां आदेश दिला। अकस्मात आतां खंय रावंक वचचें म्हूण ह्या लोकांचो प्रस्न। सरकाराचे JRB कॉलनीत भाड्यान रावंक तरी दिवचें म्हूण लोक मागतात। And some people who have been evicted, they have put the small tarpaulins and they are there at the site. So what the Mamledars had gone to remove them, and Mamledar has want them to remove by tomorrow. Otherwise, we will remove by using the police force. But there is any tension? Absolutely, there is no absolutely tension at all. मामलेदार बी आला ते सांगपाक कितें ते काडपाचें म्हणून सगळें ते टेन घातला ते आमी मामलेदाराक सांगला आमकां कितें रिक्वेस्ट केल्या मामलेदारा कडेन कितें JRB कॉलनी आहा ते आमकां भाड्याक लागून घरां दिया म्हणून कितें ते भाडे आमी गव्हर्मेंटाचें कितें भाडें आसा ते पे करता आमी कित्याक लोकांक सगळे 4 दीस जाले घर डॅमेज करून सगळ्यांक भाड्याचे रूम सोदपाक गेलो भाड्याचे रूम काही मेळना आपूण मागीर एक्शन घेता मामलेदार ते मागीर आमी मामलेदार सांगले मामलेदार कितें तुमचे आहा ते आपूण सामान दवरपाचें कितें हे करता म्हणून सांगलें मामलेदारान कहीं किधर शिफ्ट करवे तो सांगता मुझे सांगला ये झोपड़ी पट्टी निकल बोल रहा है। हम लोग बोला ये झोपड़ी पट्टी निकल के किधर बैठने का साहब धूप में बैठने का बच्चे को लेके इधर झाड़ भी नहीं किधर बैठने का हम लोग 1 ऑक्टोबराक ट्रान्सपोर्टरांचो भारत बंद। टोल फ्री भारत करपाक ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीच्या 1 ऑक्टोबराच्या भारत बंदाक फोंडा गुड्स ट्रान्सपोर्टरांनी तेंको दिला। टोल प्लाझांक लागून ट्रान्सपोर्टरांचे मोठे लुकसाण जाता, तांचो TDS कापपाचोय बंद करचो म्हूण गुड्स ट्रान्सपोर्टर मागतात। फोंड्या ट्रान्सपोर्टर मिडिया कडेन उलयले, गोंय टोल मुक्त करचें म्हूण ते मागतात। इस साल में 70,000 करोड़ का नुकसान होता है इन्हीं टोल टैक्सों के वजह से। जो टोल टैक्सों में जो गाड़ियां रुकते हैं 20-20 मिनट 25-25 मिनट, जो डीजल इनका जो वेस्ट होता है, TDS का टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, ये जो 2% जो TDS लगता है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कटौती होती है, आज इस मंदी के हालत में 3% 4% भी बचना मुश्किल हो गया है। और इसमें 2% अगर TDS ट्रांसपोर्ट सेक्टर से अगर कट होता है गाड़ी के फ्रेट में, इसका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो होती है ये ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से ही ज़्यादातर होती है। कि गोवा में जितने गाड़ियां आते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या टूरिस्ट हो या और कोई किसी काम से आता है गोवा, उसको एंट्री टैक्स ना लगे। ये जो स्ट्राइक 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे से जो चलेगा, ये अनिश्चित काल तक चलेगा। गोंयचो बायलां आयोग संवेदनशील ना। आयोगान चलयांचेर लैंगीक अत्याचारा विशीं कांयच केल्लें ना म्हूण आम आदमी पार्टीचो आरोप। पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळारा बायलां आयोगाच्या अध्यक्षाक घेराव घालो। शिवोलच्या स्कुलांत 10 वर्सांचे चलयेचेर जाल्ल्या बलात्काराचे केशींत आयोगान कांयच केल्लें ना। तांच्यो नेमणुकोय खंय BJPंतल्यान जाल्यात। आयोगाची अध्यक्ष म्हणटा तशें कांयच जाल्लें ना। We have not seen the Goa State Commission for Women taking any suo motu cognizance of cases against women as well as children, or going out of this office to actually do their own sort of investigation and fact finding and sort of monitoring some of the cases that require such attention. For example, the recent case in Seolim of a 10-year-old's rape. Then there is another case of a school teacher again molesting multiple students in Shigaon school. आयोगाचे अध्यक्ष म्हणटा अशें कांयच जाल्लें ना। ही केस जाल्ल्या ताका परत एकदां रिमाइंड केलें की आमकां ह्या हातून सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी जाय, प्लस आमकां हेजेर एक्शन घेवपाक जाय। कित्याक विक्टीम इज अ स्मॉल गर्ल, अराउंड 10 years old गर्ल। सो आमकां तेज्या बद्दल खूब हें आसा विक्टिमाचेर, कळ्ळें न्ही। पूण ताजी आवय तर हांगा आयिल्ली, मातशें तिका तरी कोणी आम आदमीन तर तिका हांगा हाडिल्लें जाल्यार आमकां चड हें आसतलें। 1 म्हयन्या नंतर आम आदमी हांगा येता आनी आज अशें हें सगळें करता।
आणि तो कोण उलयतालो पळय न्ही तेणें ताळतंत्र कसो धरून तोंडाक सामको आणि तेणें फक्त एलिगेशन कितें केलें तुमी बीजेपीची तुमी बीजेपी खातीर हांगा बसल्या हें सांगा बरोबर न्ही खरें म्हटल्यार हांगा जस्टीस आसा हांगा बीजेपी लागना काँग्रेस लागना आम आदमी लागना हांगासर हांगा फक्त लागता तरी ती हांव तांकां मोस्ट वेलकम करीन विदावट अ पार्टीच्या मार्फत येना आशिल्ली जाल्यार तांकां हांव चड वेलकम करतलें आशिल्लें हांगासर खूब आतां म्हणून केलांच तांकां पूण वेलकम म्हणजे ती पार्टीच्या लेवल ती पार्टीच्या हाजेर आयले हांगासर म्हणजे तांकां ते एक प्रकारचें हें करपाचें आशिल्लें शो करपाचो आशिल्लो आमकां तशें ना आमी हांगा सगळे आमचे मेंबर हांगासर आमचे मेंबर आसा आमी हांगा जस्टीस दिवपाक बसल्या नॉट ती पॉलिटिकल पार्टीचे ह्या पार्टी आम आदमी आयली फाल्यां काँग्रेस आयली फाल्यां आनी कोण आयली म्हणून आमी हांगा जस्टीस दिनासतना रावची ना आमकां जस्टीस आमी जस्टीस दितलीच ह्या भुरग्याक प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.